shukyu Jerusalakya Paula Palmaru Watu Toluya Deva to shukyu Jerusalakya Jerusalesha Deva Vostice Takazamidoi Melu Waspace Jerusalesha Deva Vostice Takazamidoi Melu Waspace Paula Palmaru Watu Toluya Deva to shukyu Jerusalakya Paula Palmaru Watu Toluya Deva to shukyu Jerusalakya. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याचे खेरीतपण म्हणल्यार तो जेजूचो शीस आनी एका शिसाचें खाशेलेपण म्हणल्यार आपल्या गुरून केला तशेंच शिसान करचें. जेजून काळोखांत बुचकळटल्या संवसाराक बुजवण आनी बोरवासो हाडलो. आयज साद्या काळाच्या 14व्या आयताराचो विशय जावन आसा. देवाच्या मोळ्यांत वावुरतल्यांक येवकार आनी परामोस दिवंक आमचें कार्य. अदीक करून आमचे याज्ञीक भाव आपल्या पोरजे खातीर भारी वावुरतात. तांच्या वावराक आमी उक्त्या मनान स्विकारताव काय? आमकांच विचारुया. आमी समाजांत बुजवण आनी बोरवासो हाडटेली हत्यारां जावन उमेदीन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाच्या मोळ्यांत वावुरतल्यांक तेंको दिवंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. सोम्या जेजू म्हजेच कुशलकायेन गूल जावन म्हजे भोंवतणी दूख सुस्कारतल्यांक बुजवण शांती दिवंक हांवें वेळ करूंक ना. कालीज निबोर करून हांव जियेला. म्हाका भोगोस सायबा सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू जिवितांत निराशी जाल्ल्यांक बोरवासो सांगात दिवंक हांवें फुडेकार घेवंक ना. म्हाका कितें पडलां अशें म्हणून तांची हांवें बेपर्वा केला. म्हाका भोगोस सायबा क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू तुज्या कुस्तार आनी मिसावांक फाट करूंक संवसारांत मान जोडूंक घेवंक संवसाराची वाट हांवें दवरली. म्हाका भोगोस सायबा सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोर पवित्र देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sorge ani shanti tachaisa sansari so vespora deva sorge charaya so potveda deva papa ami duka namaskar kota ami duka devasta tuja stuva deva pasot ami duka wakanta Sombia Jesu Christa Papa Cha Reklats Buddha Sombia Deva Cheshene Tu Sansara Chepa Patai Amchi Ustak postai amche magne ai kuke kitya
सांगाते Dio papace moime Gesù Krista E Cristo povit E Cristo Ishvor E Cristo porveshvor ह्या मिसांत आमी लोबो फामिली पासत देवाक दिनवास दिता. प्रार्थमुया मोगाळ बापा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरुसल्या खुशाल जा, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोष बरी जायात. तिचे दूख करतल्या सोमेस्तानो तिचे पासत खुशालकायेन मुरगडटात. बुजवण दितली तिची हड्डी चिवून तुमी दादोशी जायात आनी तिचे बोल्लोले हड्ड्यांतले पिवन पिवन खुशी जायात. कित्याक सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, एके नदी पर्या हांव तिका शांती धाडटलो आनी घसघशीत व्हांवत्या वाला परी राष्ट्राची मोहिमा. ती आपल्या हड्ड्यार सगळ्या बालाक उबारून वतली आनी आपले उटितीन तांकां खेलयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय पर्या हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुसल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमची हाडां तोंडा वरी फुलतली आनी सर्वेस्पराचो हात ताचे सेवकाक राखता म्हूण गोमून येतले. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो सभाब जातलो. प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. पोतून म्हणुयात. प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशांनो आनंदाक देवाक ताळयो पेटात. प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताचे नांवाचे मोहिमेक गितां गायोना घोळात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां. आमचो जबाब. प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगली पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायोना गायता. तुजे मानाक गितां घडटा. येयात आनी देवाची कर्तुत्वां पळोवयात. मनशा मदें घडलोली विजमितां आमकां तोटाक करतात तसली. आमचो जबाब. प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दर्याची ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुके पावलांनी ती पोलतोडी पावली. हे पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोष. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. आमचो जबाब. प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यानो सगली तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माय मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. आमचो जबाब. प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. बागयोन पावलून गालियेसाकारांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, म्हाका जाल्यार दुसरो मान बिलकूल नाका. बगर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो खुरीस. ताचे वरवीं म्हाका संवसार खुर्सार मेला आनी संवसाराक हांव खुर्सार मेला. सुनोत केली व ना केली म्हूण कांयच न्हय. एकूच सोर म्हत्वाची वस्त म्हटल्यार नवी रुचना जावं. ह्या नेमा प्रमाणे चलतात तितल्यांकूय देवाचे इस्रायल पोरचे शांती आनी काकलूत. ह्या फुडें
कोणेच म्हाका हुस्के दिवंक न्हय. म्हजे कुडी आसात ते दाग जेजूचे. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सगळें आसूं. आमेन. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलूं. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. सर्विस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका परबणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुट्टी वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय नोगरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा ते खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुसारो फावो. घोराघोरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. My dear sisters and brothers, I'm sure that there is in some point in your life that you have felt that some situation that has come all of a sudden, that you have not been prepared with. No. Like for example, very much it happens in the school or in your college, that suddenly there's a surprise test and you're not prepared for it. Or suddenly there's an exam that you just did not realize you were not prepared for. It takes you by surprise. Or even there is a situation within your family, sometimes you are called to take up a role. You feel you are not the one. Or for example, in your sports team, sometimes the coach says, okay, come on, your friends tell you are the captain for today. You feel, no, I'm not capable. Or even in other family situations, somebody passes away and a young mother has to take responsibility of the family. Such situations arise. They take you by surprise. And sometimes you wonder, is it possible for me to do these things? And my dear sisters and brothers, this is something that happens today in today's gospel. These were everyday people, these 72 disciples, these 12 apostles that were there, that Jesus called.
were everyday people. And suddenly, they find that Jesus is calling them. And they ask, why me? And yet, they go on. You find that very often, it is not only in the life of these apostles, it is not only in the case of these disciples, it is not only in the case of your life, but it's happened with a lot of other people. Say, for example, when you read the story of Mary, for example, no? When the angel came and said to her, you will be the mother of the Savior, she was surprised. Why me? Or you look, for example, in the lives of various prophets. Like, for example, the prophet Ezekiel. When the messenger comes to Ezekiel, he says, why me? I'm not the one. And yet, these are the people who are sent. You not only look into other people's lives, you look into Jesus' own life. Just before he did all this thing, for example, there was a situation that was created. You might not read it in today's Gospel of Luke. For example, this is conveyed in the Gospel of Mark, that just before Jesus sent his disciples, he called his 12, he called his 72 disciples. He was there in a synagogue. He preached very well. People liked him. And soon after he had done all that, people questioned, is this really a prophet? They asked, is this not a carpenter's son? And Jesus, in a way, felt rejection that came to him. People tried to say to Jesus that he was not the one, he was not the adequate prophet, he was not the adequate savior. People said to him, you are not the one. And yet, even though people said to him that he was not the one, God had chosen him as the one to reach out to others. The same thing happens today to today's apostles who are sent out. They must have not imagined that they would be the people that Jesus would send out. Who were they? Did they have any formal teaching? Did they have a lot of education? They were ordinary men and women. You look at them. You look at Peter, a fisherman. You look at Matthew, a tax collector, not liked by people. You look also at the women. You look at Mary Magdalene, a very holy person, sincere person, ordinary person, but yet was the first disciple after the resurrection to witness the resurrection of Jesus, to go and proclaim the good news, in fact, to the apostles. Men and women, Jesus calls them in the situation that they are. And today, we might ask, what is our calling? Today, Jesus invites each one of you. He invites me in the very situation that we are to go and be his disciples. And sometimes you might feel that life is not adequate. I'm not prepared. It does not matter. In your very own situation, in whatever life that you are, God calls you here and now. There is this incident that happened. It's a very small incident. You might wonder why even I am trying to tell you this. This was about a girl, Maya and Sarah, for example. That Maya was a girl in this youth group and who was somewhat quiet, but was there. And there was this, all of a sudden, that once upon a time, that a girl, Sarah, joined the group. And what was very particular about Sarah was that she did not want to mingle in that group. She was rather quiet. She would come, she would sit down, listen to what was said, go home. You encounter such situations, right? In your group of friends. You encounter such situations in your classrooms. You encounter such situations in your places of work. You encounter such situations in places where you live, in your neighborhood. That there are some people who are there, who are very quiet. You don't know what is there with them.
And here in this situation, Maya also says, it is not my duty to go out and reach out to Sarah. It is not my responsibility. I can go about my life peacefully. I am here part of this youth group. I can go about peacefully, being who I am. And yet, inside, deep inside, there is a nudge. There is some force that is trying to say to Maya, go and say something to her. Go and say something to her. And it is from this nudging, that some inner voice that says something to her, that she goes and says hello to Sarah. And Sarah opens out. Eventually, as they got talking, as they became friends, Maya got to know that Sarah was going on through her own problems, that her family was not proper, that her parents were getting separated, and she could not deal with that. But yet, in her loneliness, Sarah could find Maya. And here was a blossoming of a very beautiful friendship. This is something that happened. And here you can see over here, you might say, what is the story? But these are stories that you encounter in your daily lives. That here you encounter the story of Maya, who becomes a disciple. That she is like one of the 72 disciples that Jesus said, go and proclaim the kingdom of God. Say to them, peace be with you. Bring healing to people. And here you have Maya trying to bring healing to the soul of Sarah. My dear sisters and brothers, however small we might be, however young we might be, or however old we might be, we have this opportunity in our daily lives to be these disciples, to bring healing, to bring reconciliation. You might feel awkward. You might feel it is not my role. It is not my duty. And yet, God calls you to be friends, at least to be friends, at least to say a nice word and to bring healing. Is there somebody in your class? Is there somebody in your neighborhood that you feel requires you to speak with them? Or is there somebody that you are at the moment not speaking with, that God is saying to you, come on, go and bring healing. Be a voice of healing to that person. And you might be saying, no, it's not my fault. Why should I do this? I am not the one who hurt. She is the one. He is the one who said bad words to me first. And yet, God invites you in your situation, here and now, to go and bring healing to this person. That is our mission. And you might ask, when did God call me? When does God call me to be a disciple? My dear sisters and brothers, right from your baptism. Your baptism is your commissioning to be the disciple of God. And soon, some of you will receive your confirmation. And at confirmation, you will affirm and say, yes, I will be this disciple. Many of you have already received your sacrament of confirmation and have said, yes, we will be these disciples, that we will participate in this mission of Christ to be his disciples, to bring healing, not just physical healing, but healing of the soul, healing of the mind, healing through forgiveness, healing through kindness. And that is what God invites you to build, peace and reconciliation in this world. And you might ask, where is this mission field of mine? Have I to go far away? Have I to go somewhere else, like Jesus sent his disciples somewhere else? No. My place, my mission field is right here. It is my school. It is my college. It is my playground. It is my family.
It is my neighborhood. Or even when you go for a picnic, that's your mission field. God calls you to be his disciple and bear witness to him in that place. When God sends you out, he doesn't expect you to go over there and stand on the pedestal like how I'm trying to do right now and to preach. No. He invites you to proclaim his word through your life. Through your life, may others recognize who Jesus is. And that is that he invites you to. Even as today, as Jesus says to his disciples, travel light. Don't carry much. What does that mean maybe for our times? Is that to leave our baggage behind. We might feel rejection. We might feel down. Take that baggage, leave it aside, and yet take the opportunity, go ahead to be the disciples. And this is why Jesus invites us to be his chosen ones. You will face rejection along the way. Remember that. Life is never easy. You will always face rejection, just like Jesus did, or the disciples did. And yet, in spite of that, Jesus invites us here and now to be his disciples. Just like we have this inspiration of this little girl, Maya, who first said to herself, this is none of my business. And yet, she had this nudge where something spoke to her, yes, you need to go ahead and reconcile. And she became this voice of God to others, this voice of Jesus to others. We pray today as Jesus sends us out, as that when we go outside this church, our mission comes alive to us, that we might have the grace and we might have the courage to be the disciples of Jesus and bring his peace, his reconciliation to one another. Amen. आमी आमचो बावात उचारुया सोतमंतान देवाक सोर पुदेदार बापाक स्वर्गार पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरबी संभवलो अंकवार मरेतावन जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मिलांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पुदेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्यान गेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सोतमंतान पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जिवणपण सासणांचे जिवीक आमेन. आमी आमची मागणी देवा फुडें हाडुया. आमच्या बागीबोन बापान बेसमानी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या शिकवणेंतल्यान आनी कर्णांतल्यान क्रिस्ती भावार्थ्यांक तशेंच समाजाक सेवे मोगाचे भावार्थाचे आनी बोरव्याशांचे गूट उगडाप्पे करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी बापा लागीं मागुया. देशाच्या राजकारभारांनी मरणाची संस्कृताय पयसावन पोरजेक सौर बरेपणां मेळटल्यो सुवात्यो निर्माण करून सगल्यांक शांती समाधानान जेवपाचो बरवासो उत्पन्न करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक जिवितान सगळ्या वेळार आमी देवाची पाटयोन घेवन आनी आमच्या जिवितान चालतिकायेन देवाचे राज परगटून समेस्तांक पिकोवनी शांती हाडूंक आमकां बाबाचो आदार मागुया. देवाचे राज परगटणेचो वावर संवसाराचे कोणच्या कोणच्याक पसरावंक जायते देव आपोवणी पवित्र सभेंत फाव जावंक तशेंच बागीवोन पेद्रू दोमदुताची संस्था ल्हान दुर्बलांक बोजवोन बोरवांचो हाडपाक सारकी जावन हो बरो
वावर करतात त्या वावरेचेर आशिर्वाद आनी हे संस्थेक सगळ्यांचो पाठिंबो मेळूंक बापा लागीं मागुया. आयज मिसाची मांडावळ कोत्ता भाग्यवंत राणी मारिया ही दोतोनीची भुरगीं. देवान तांचेर आनी तांच्या शिकपाचेर शुभम आशिर्वाद घाल म्हूण, तेच भाशेन तांच्या फॅमिलीचेर आनी देवाचो आशिर्वाद सदांच आसूं म्हूण आनी ती सदांच बुजवण हाडटली मनशां जावंक बापा लागीं मागुया. आमी आमचे खासगी मागणी देवा फुडें हाडुया. मोगाळ बापा, ही आमची मागणी आयकून घे आनी ती तुका मानता जाल्यार ती शांती पावय. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पुजेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थमुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आनी आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक येवपाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुजेदारा आनी सासण्याच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकोर मरी उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जोयत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Tuya wojbowa, usługi, tylko swój sól. Są sporaczy nawi, jedna taka zój,
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaca gut porgotuja. Tuja kursamani pununchivon punavurvi tuvenamka suruini somya sosaracha savurdara amchi savurvanka. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आनी सिम्याव आमच्या गुंवळी बाप आनी सगळे याज्ञिके वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी, देवाची माय सांगाती, भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व उदेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमी आतां सगळीं बरोबर मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगूस आनी आमकां तालडेन पडूंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दुर्दतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदाकाल तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. रावया. प्रार्थमुया. बापा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मोदेरांतली आतां खुशाल कसा देवा शांती पायसून घरावेता. Alleluia, 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 Alleluia. Ektańcie nami, watungit laudosoro. Ekastele noche